आता खबरो विस्तारान सोंसड्याची काळजी घेवपा खातीर सरकार सक्षम आसा। हांवें स्वता सोंसड्याक भेट दिल्या। त्या भायर हाय कमिटीची बसका 2 फावटी घेतल्या। हो मॅटर कोर्टान आसा। हे फोमेंतोक चलोवपाक जमूंक ना। तांणी ह्या प्रकल्पाची वाट लायल्या। देखून हो प्रकल्प सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिवपा खातीर आमी कोर्टा कडेन मागणी करतले म्हण माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। हांवें परत सांगला पळय, सोनसड्याची काळजी सरकार घेवपा खातीर सरकार सक्षम आसा। अशें जाल्यार हांव स्वता सोनसड्याचेर येवन गेला। हाय पावर कमिटीची हाय लेवल कमिटीची मिटींग हांवें 2दा कंडक्ट केला। हांव आजुनूय सांगता, मॅटर कोर्टान आसा। ओके, हांव आत्तां ताचे खातीर कितेंय कमेंट सरकारान तो घेतलो हें म्हणूंक शकना। ताजेर ज्यो काळजी घेवपाक जाय पळय ते ऑलरेडी आमी सांगल्या। टायमींग सोल्युशन्स कितें ताका थोड्या दिसांनी आमी सोल्युशन कितें काडटले ऑलरेडी तेजेर सांगल्या। फक्त नॅक्स्ट कोर्टाची डेट जाल्या उपरांत मी तांच्यांनी जशें म्हटलां की आमचे कडेन कोर्टा आमचें म्हणणें आसा की आमी कोर्टाकूय डिमांड करतले की तुमी फोमेंतोक जेका चलोवपाक जमोंक ना, जेंच्यांनी त्या हेजी सोनसड्याची वाट लायल्या तांकां भायर काडचें आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन दिवचो। आमी बेस्ट ऑफ द टॅक्नोलॉजी थंयसर घालून सोनसडो जो आसा तो क्लियर करपाक लायता आनी ताज्या उपरांत बऱ्यांतली बरी टॅक्नोलॉजी वापरून मडगांव शहर हें आमी सदांच पळयता आसतना म्हणजे राजधानी उपरांत पणजे उपरांत मडगांव शहरा कडेन पळयलें वयता आनी मडगांव शहर गोंयांतलें एक बरें शहर आसा। हांगासर थंय कोण आमदार आसा हेका म्हत्व ना, शेवटी तेंय बी हे गोंय राज्याचें 2 नंबरचें शहर आसा। थंयसल्या कचऱ्याची समस्या, थंयसल्या लोकांची समस्या ही सगळी सरकाराची समस्या आसा आनी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तेजी आमी काळजी घेता। Already I had given a instruction for the Honorable AG, okay, and he will work on it.